आज जवळ सकाळी 7 सुमार कर्नाटकांतल्यान गोव्यान एक दूध घेवन येवपी टँकर जेन्ना चोर्ला घाटाक पावलो तेन्ना थंयसर ते चोर्ला घाटाक ते टँकराक टायराक उजो पेटलो। जेन्ना तो टँकर चोर्ला घाटाक पावलो तेन्ना ड्रायव्हराक अशें दिसलें की टायरांतल्यान खंय तरी धुंवर भायर सरता म्हणून, आनी ताणें इमिडिएटली गाडी स्टॉप केली। बट कांय वेळान तो जो धुंवर येतालो थंयसर उजो पेटलो आणि उजो पेटना फुडें जो ड्रायव्हर आसा ताणें फायर स्टेशनाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी इमिडिएटली वापय फायर स्टेशनान थंय टर्न आउट करून वचून ते उजो पायलयलो आणि जी टँकर आसा ती सेव्ह केली। हे जे दूध येतालें हो टँकर जो आसलो तो लोड आसलो दुधान आणि ते दूध वापय एका फॅक्टरीन येतालें आणि जेन्ना आमी त्या ओनराक सांगले विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की जे दूध आसा टँकरान ते सगळें सेफ आसा म्हणून सांगलें आणि आतां ताणें दुसरी गाडी आपयल्या आणि ते जे टँकरांतले दूध ते दुसऱ्या टँकरीन शिफ्ट करतलो म्हणून सांगला। बट जी टोटल लॉस जाल्या ते टायर सगळे जळ्ळे तेजे टोटल लॉस त्यांनी जवळ 3 ते 3.5 लाख रुपया सांगला। आणि फायर स्टेशनान ट्रक जरी सेफ केलो तरी तेंच्यांनी अजून लॉस जी आसा ती एस्टिमेट करपाचें अजून उरला म्हणून सांगला। बट तेंच्यांनी जवळ 20 लाखाची जी संपत्ती आसा ती सेफ केल्ली आसा। सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस।